तुझ्या उगडासा कोरा जेजूची आज्ञा मानो भावात्यानो फुडें सरा इस्पेटो मॉनिटर करू याज्ञिक सेवक दितो स्वता युगार दिवया गायन करू इसाबेटे आजी जाया नानगोड पाकाची दूख करू. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लॉरेन्स फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक, तशेंच दुसरें तेसांव मारियानो फिशार्डो आनी एस्पेरांसा मास्करनेस हांच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज पिटर आनी मिशेल फेर्नांडीस आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांच्या लग्नाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात लिजेंड्रा डायस, मेलनिटा फेर्नांडीस, मॅक्विन फेर्नांडीस. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज जेसू किरीत भाशेन विलापता आनी म्हणटा, हे पिणगेक हांवें कोणाक म्हूण सोर करची. हांवें वाजोत्रां वाजयलीं, हांवें विणां वाजयलीं, पूण ती नाचली ना, अशें एक म्हणणी आसा. वर्सां जायते फावटी आपल्या ओत्मीक जिवितांत शेळेमोळाय दाखयता तेन्ना देवाचो उलो आनी देवाचो ताळो आयकून आपलें जिवीत बदलूंक विसरता आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक आनी तें विस्तारूंक जायते फावटी फाटीं सरता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी ही ओत्मीक शेळेमोळाय येता. आमी जायते फावटी गुडेक अन बाबार्थी कशीं जियेता. आज आमकां आमचो बाबार्थ न्हू सरून उदीक आमच्या जिवितांत ओत्मीक शेळेमोळाय येवना जावंक, पूण आमी ओत्मीक वाटेन देवाक मानता तसली जिवीत जिवंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आज पवित्र सभा बागयोन कॉर्नेल, श्रेश्ठ गवळी आनी सिप्रियान हो धर्माध्यक्ष ह्या रॉक साक्षाची किरीत भाशेन उगडास करून तांणी जेसू खातीर आपलें जिवीत समर्पिलें, तो तांची देख घेवन आमकां ह्या जिवितांत देवा खातीर आमी उदीक आनी उदीक जिवूं म्हूण आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच्याक वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे पोरजेचे सेवेक बागयोन कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रॉक साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनोतीन बाबार्थान आमकां घोट आनी तीर कोर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजपूत चलयता ससनाच्या ससनाक. बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां पुरगोट केला, तुमी मानून घेतला आनी तीर बावातान सांबाळटात त्या शिव वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता. हांव तुमकां तें पुरगोट
हांवें तुमकां तें पुरगोट केलें तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावात निर्फोल. बरें तर पयले सुवातेर जें हांवें शिकवण घातलां तिचें तुमकां हांवें दिलां. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भावा भयणांक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोमदूताक. चौश्रेष्ठी म्हाकाय दिसती दीस भरचे आदीं जल्मल्याक तो दिश्टी पडलो. दोमदूतां मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सभेक हांव दुमाडो दिलो देखून म्हाका दोमदूत म्हणूंक फावना. तरी देवाचे कृपेन हांव दोमदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फळ जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसरे सगळेवून हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच वस्तोंगी न्हय पूण म्हजें सवें आसा त्या देवाचे कृपेन. पूण तें जावं वो हांव जावं तेंच आमी परगोट करता आनी तांचे तुमी सोत मानला. देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मितमेर नाशिल्लो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नाशिल्लो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान कितलीं वतीं कर्तृत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां वर्णितलो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दिता. म्हज्या देवा, हांव तुका किर्तन करतां. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार. कोश्टोतल्यानो तुमी भायर वेतल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेसून म्हळें, हे सोस्तीचे मनशाक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची. ती कोणा सारकी. मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां वेणू वाजयल्यो पूण तुमी नाचली नात. आमी विलापले पूण तुमी रोडली नात. तो स्नान जाता सुवाव जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस.
दोन वसुंदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उद्देशी रुजू जावं येता. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या समाजान आमी जायते मनशांक पळयता. थोडे मनशांक जायत्यो वस्तू आमी करता, पूण ते आपल्या जिवितांत केन्नाच दादोशी आसनात. थोडे आपल्या जिवितांत दादोशी आसतात पूण निराशी जातात, आनी थोडे आपल्या जिवितांत कांयच नासतना सुद्दां खुशाल कशे जियेतात. अशेंच आयचे जेसू कितें तरी आमकां हे ओपारींतल्यान सांगता. तो एका भुरग्यांची खबर सांगता. ही भुरगीं डिस्कॉम्बॉम्बलेट जालेली कशी, कित्याक आपल्या जिवितांत ती अशें विलापतात आनी म्हणटात, आमी वेणू वाजयल्यो पूण कोणूच नाचलो ना, आमी विलापले पूण कोणूच रोडली नात. म्हणजे तांचें सांगप एके भाशेन आमी जें कितें करताले तें दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर आमी करतालीं, पूण ती कोणूच आयकोनासली. सगळीं आपआपल्या संवसारांत आसलीं, आपआपल्या चिंतनांनी गूल जाल्लीं. अशें कितें जेजूच्या काळार जालें. आदी जुआं बातिस्त आयलो आनी देवाचो मारोग तयार कर म्हूण ओरोण्यांत बोब मारून लोकांक ताणें सरवंडाराक आपले मारोग तयार करूंक ताणें व्हडल्यान बोब मारली. तरी पूण कोणेच ताचो उलो आयकूंक ना, कोणेच ह्या सरवंडाराक येवकार दिवंक ना. जेजू आयलो, मिलाग्रे केल्यो, प्रवचन केलें, तरी पूण ताका पोटयो आनी किरीत भाशेन तो सोरोप येता अशें म्हूण पोटयो आनी सोरोप येता तसलो मनीस म्हूण आनी दोन वसुदार आनी पातक्यांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट म्हूण ताचेर गाराणें घातलें. हें सगळें घडलें कित्याक दोन वसुदार आनी फारिसीव जेजू सांगता ती वस्त किरीत भाशेन तांकां लागताली आनी तांचे विरोध आड वेताली. जी शिकून देवाचें राज विस्तारूंक आनी जे कितें शेडेमोळाय तांच्या जिवितांत आसली ती पयसावंक जेजू दिसपोटी आपल्या प्रवचनांत तांकां जागृताय हाडटालो. आनी हाका लागून दोन वसुदार आनी फारिसीव ताचेर विरोध आसले. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत देव तरेकवार तरेक भासांनी आमचे सगळे उलयता, जायत्यो वस्तू आमचे सगळे करता, पूण आमच्या जिवितांत ओतमीक शेडेमोळे आसता तेन्ना, आमच्या जिवितांत भावार्थ आमी विसरता तेन्ना, आमच्या जिवितांत ओन भावार्थीपणान आमी जियेता तेन्ना कोणूय आमचे सगळे आयलो जाल्यार आमी बाबा भयणीनो तशेंच उरतले आनी आमचें जिवीत नरकांत पावतलें. आज जेजू आमकां उगडास करता. तुमच्या जिवितांत उपाध्यक्षा भाशेन एक वेळ आसा जेन्ना तुमी नाचतल्यात, एक वेळ आसा जेन्ना तुमी खुशाल जातल्यात, एक वेळ आसा जेन्ना तुमी विलापतल्यात. आमी आमच्या जिवितांत देवाचे किरीत भाशेन देव आमचे सगळे पवित्र पुस्तकांतल्यानूच न्हय पूण दर एक गणिता वरवीं आमचे सगळे उलयता. ह्या ताच्या दर एक विचित्र मांडावळीक आमी कान दिवया. आमचे दोळे, आमचे मन, आमचें काळीज आमी उक्तें दवरुया. कित्याक आमी तर ओत्मीक वाटेन शेडेमोडाय दाखयली जाल्यार आमी मेलोली मनशां कशीं ह्या संवसारांत जियेतलीं. आमकां घडये सृश्टी जायते फावटी तरेकवार आनी तरेक वस्तू वरवीं आमचे सगळे उलयता. जायते फावटी घडये आमचे सगळे भुंयकांप जाता, आमचे सगळे दुसऱ्यो हेर वस्तू जातात. आमी जेन्ना झाडां पेडांक मारून उडयता, आमी जेन्ना निसंटन करता तेन्ना आमचेर पेस पिडा हेर मारेगार दुयेंसां येतात. आमी हे सगळे वस्तूंक बरे तरेन सांबाळूंक, बरे तरेन परामोस करूंक, जागृत आमी रावंक, ओत्मीक वाटेन आमी किरीत भाशेन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली आज्ञा ताचे राज विस्तारूंक अदीक आनी अदीक खरी पुर्ती भुरगीं कशीं आमी वावरूंक ह्या संवसारांत जियेतना आमकां किरीत भाशेन आयच्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटा ने बेटा गीत घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. Zaci kori bukti, takkan
Baba, Manus Tunge, Moga Keli, Ibedo. Moga Baba, Manus Tunge, Moga Keli, Ibedo. Baba, Mana Bagalupe, Sai Priti Mobarelo. Shaiba, Zagudazo, Genosto, Moga Baba, Manutunge, Moga Kedi, Ibedo, Moga Baba, Manutunge, Moga Kedi, Ibedo. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं सामूर मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र पेचे आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या बागयुंत रॉक साक्षांच्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयली तुजे पोरजेची देणी दोयीन मानून घे. जशी तांकां आपले कोश्ट दोग सुसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं घोटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय तीरपण मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात येवपाक सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काड्यान सुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन कॉर्नेल आनी सिप्रियन तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परचोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात. बावार्थाचो गुट पोर गोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे मरण जीवन पण आमी मुरगटा. तुझ्या येयाक आमी ओतलेखा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगोस येतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई संगाती सपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन. आमच्या जिवितांत उत्मीक शेडे मोडाय आमी पयसावंक जेजून आमकां दिसपोटी मागणें करूंक शिकयलां खतखत्यान सगलीं हात जोडून ह्या वेळार हे मागणें आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जोची येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमीन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूवन सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटोच शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजो हांव तुका हांव वेगळयता तुका वेगवयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन आमेन. Jiwana vicini Gesù da te la mi fate Accia Jiwana vicini Da quella idea moja baba Di sabaita mai mogai Odi purvo Uja maka Fate ventato ci mappa Gesù da te la mi fate Accia Jiwana vicini Gesù da te la mi fate
प्रार्थुया. मोगार बापा, बागेवन कॉर्नेल आनी सिप्रियान रॉक साक्षांचो उगडास करून तुज्या असोक्त भुरग्यांक दीत दितल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंताची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोठायेन दोळ्यारपणीन आमकां बोर. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयच्या दिसा नातालिया पेरेरा ही आमची भयण दाबोलींची सोंपून गेल्या. तिची पासत मागुया, तिच्या गोराब्या पासत मागुया आनी देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्याच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलोय देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची. खोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तूं तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेर तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नमान कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्रा वत्या तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नमान कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्रा मध्या तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नमान कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्रा मध्या तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू.
भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मरे आदार दी अदृश्टाक सापडलोल्यांक मुजत कूर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शहरातील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या उस्तऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार आनी गरजान तुकी कोतिनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना ह्या वेळार खेरीत भाशेन पिडेवंतांक खेरीत आशिर्वाद सगळे जे कोण बरे नात भोव करून कोवीड-19 हे पिडेक सांपडलेली आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया तांची सेवा करतल्यान पासत मागुया हेर दुसरे भाशेचीं दुयेंसां जाल्यान आनी हॉस्पिटलांनी आसात घरांनी कश्टवतात त्या सगळ्या पिडेस्तां पासत भावार्थान मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणें आयक आनी म्हज्या हृदयान तुजेशी पावो सोमिया आसूं तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तगूं संसार सोपोर्या तुमचे संगाती हांव आसा संसार सोपोर्या तुमचे संगाती हांव आसा बाबान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा ताच्या बोळान सोबतेन देसां सगळ्या म्हजे गोवाय जाया संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती